प्रेसिडेंट. तर आम्ही सगळेजण बरेचशा संघटना आणि फोंड्याचे ॲक्टिव्ह मेंबर सगळे एकीकडे येऊन आम्ही एक अशें डिसिजन घेतला की सगळ्या फोंडेकारांक शॉपकिपरांक एक अपील करपाचें की फाल्यांच्यान आयतार पर्यंत कंप्लीट लॉकडावन करूया. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फोंड्याचें सिच्युएशन सामकें वर्स्ट जायत आयिल्लें आसा. हॉस्पिटलांनी बेड्स ना किंवा व्हेंटिलेटर ना, ऑक्सिजनाची कमतरता आसा. अशें सगळे ह्या काही दिसांक खूब प्रमाणान वाडपाचें आसा. सो टू बी ऑन अ सेफर सायड आमी सगळ्यांक आतां अपील करतले. आमी सांजचे 4 सुमार मेळटले विठोबा देवळा कडेन आनी सगळे शॉपकिपरांक अपील करतले की तुमी एक आयतार पर्यंत आमी कंप्लीट लॉकडावन करूया आनी ही जी साखळी आसा कोरोनाची ही खंय तरी तोडुया. ह्या संदर्भात आमी सकाळी म्युनिसिपालिटीकूय एक लेटर दिल्लें आसा, पोलीस स्टेशनरूय एक लेटर दिल्लें आसा की अशें आमी करपाचें आसा आनी तुमचें आमकां कॉपरेशन लागतलें. थंय आमचे MLA आशिल्ले रवी नायक, सो तांकांय आमी अपील केल्लें आसा की तुमी लोकांक अपील करा जेणे करून लोकांनी मोठ्या प्रमाणान शॉपां बंद दवरून ही साखळी आसा ती आमकां तोडपाक मदत जातली. फोंडा बिझनेसमॅन आनी फोरम एसोसिएशनाच्या वतीन उलयतात आनी हांगा आमचे बरोबर दोतोर भाटीकार आसा, राजेश बेरेकार आसा. तर आमी खंयच्याच हाका लागून पॉलिटिक्स हातून कांय ना. ना पूण आमकां तें लागना. आमी तांकां बरे भशेन रिक्वेस्ट करता. इट इज नॉट कंपल्सरीली लॉकडावन वीच वी कॅन डू. आम्ही फक्त करता व्हॉलेंटरी लॉकडाऊन. फाल्यां जर आता आमच्या भितरल्या लोकांनी जर वचून सांगलें बंद कर, तिसऱ्या मनशान जर दुकान ओपन करून दवरलें, वी कॅनॉट फोर्स हिम टू क्लोज डावन हिज शटर. एज अ बिझनेसमॅन फोरम आम्ही फक्त लोकांक रिक्वेस्ट करपाक शकता की लेट अस ब्रेक द चेन. परत एकदा सांगता की बाबा इट इज नॉट अ कंपल्सरी लॉकडाऊन वी हॅव डन. म्हणजे थोडे दीस 3 संडे समज ते ना आयले जाल्यार बरें पडटलें. लोक गरज आसल्यार येवपाचें भायर.